Vincent. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. तुमका सगळ्यांक बळलो तुमका मोगाचो योकार आणि तुमका सगळ्यांक देव बरी सांज दी म्हणटा. आयज आमी काय मागता सगळ्यांक. तुमकां सगळ्यांक आयज आमचो वो स्पेशल सेशन जो आसा. It is regarding prayers for those who You are are breaking, brother. expecting the gift of a child. Oikina? Brother, you are Brother breaking. can't understand anything. You cannot understand. No, you are No, breaking. your voice is breaking up, brother. Your voice is breaking. Okay, one moment. Let me see why this internet is a bit of a problem. Ata aikota? Ata aikota? Hoy, आता. Yeah. Why? Praise God. Praise God. तर आम्ही कमेंट्स करच्या पयलीं एक मातशें थोडे मागणे प्रेपण करूंक जाता. कोणाक मागणे करूंक जाता? ल्हानशे मागणे करूंक जाता? Come on, anybody? Okay. Praise God. Fatima, जाता? Sister Janet, Janet sang. Sister Janet sang. Anybody? Sister Janet is there. Sister or brother, on what do you want to pray on this thing for the? Just a small prayer, Baba. Just an introduction prayer for the session, no? Yeah. Fatima, go on. English is okay. Mighty Father, we thank you for this day, Lord. Thank you for our lives, Lord, and for bringing us in your presence, Lord. We are here in your presence, Lord, to glorify you, to give you praise and glory for everything that you are doing in our lives, Lord. Thank you for this session, Lord. We believe that you're going to speak. Your Holy Spirit is going to speak through Brother Vincent, Lord, to us and impart your word to us, Lord, through which we are blessed, Lord Jesus. Thank you, Lord, for each and everything you're doing in our lives. We worship you, Lord. We give you all the glory for this session, Lord, and that all of us, those who are present, we are going to be blessed by your word, Lord Jesus. We thank you and we give you all the glory in Jesus' name. Amen. 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 तर म्हज्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक परतून हांव हो योकार दिता. आयज आमचे स्पेशल सेशन स्पेशली आमी जी काजारी जिवीत सादतात पूण तांकां अजुनूय भुरगें जावंक ना. म्हणजे अजुनूय Brother, your internet playing up, brother. Still playing up. Yes. It's dragging. Okay, just give me a second. Just give me a second. Okay. Yeah, sure. बरें, आता बरें हा? होय, झालें सारकें. Praise God, praise God. Praise God, praise God. तर म्हज्या भाव भयणीनो आयज आमचें सेशन जें आसा आमी आयज जो कपल्स आसा तांचें जें लग्न जालां तांची अजुनूय येवजण एक भुरगें तांकां फावो जावपाक अजून तांची येवजण कंप्लीट जावंक ना तांचे पासून आमी आयज एक खरीद भाशेन आयज हें सेशन घेतलां. आयज तांचे पासून आमी मागणी करतले. Brother. ओके म्हणटच भाव भयणीनो हांव कमेंट्स करच्या पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक फकत ज्या लोकांक हे बेसांव जाय फकत तांचे कडेन उलयना हांव सगळे कडेन उलयतां. म्हाका एक सगळ्यांक प्रश्न विचारूंक जाय. देव आमकां बेसांव दितलो? आमकां बेसांव बोत्तलो? आमकां ऑलरेडी देवान बेसांव brother. Since one Already received blessing. देवान आमकां We are blessed.
देवान आमकां बेसावनी बोल्ल्या. आतां सगलो लोक म्हणटा, एवरीबडी सेज दिस. सगलो म्हणटात, जो लोक अजून आतां जी देवाचें उतर आयकतात ती जाणो की देवान आमकां बेसावनी बोल्ल्यान. पूण हांगा कोण आसा जो अजूनय नको की तांकां देवान बेसावनी बोल्ल्यान? तूं नकोय जाल्यार मातसो हात वयर कर, ती सजमणी दिता. कित्याक आमकां सगल्यांक आमची सजमणी पयली सारकी जावंक जाय. कित्याक हांगा जी आतां येतात देवाचें उतर आयकोपाक पासत, चड करून देवाच्या उतराची सजमणी ना म्हणून आमी सजमता की देव आमकां बेसावनी बोदतलो, म्हणजे फुडल्या दिसांनी बोदतलो. पूण आमी जी देवाचें उतर आयकता, जी आमी देवाचें उतर नियाळ केला, त्या उतराची सजमणी मेळल्या, देखून आमी म्हणटा देवान आमकां बेसावनी बोल्ल्या. ह्या वेळार जो कोण तुमी आयकतात, कोणाक कसलो डावट आसा, कोणाक प्रश्न विचारूंक जाय, बाबा हांव नको की देवान म्हाका खरेंच बेसावनी बोल्ला म्हणून, कोण तरी हा? वो आमी सगळीं ह्या वेळार सजमता की देवान आमकां बेसावनी बोल्ल्यान म्हणून, आनी खंय बोल्ल्यान. ताची सजमणी कोणाक ना जाल्यार प्लीज मातशी हात वयर करात. म्हणत म्हाका सजमणी ना, हांव तुमकां 2-3 मिनटांनी सजमणी दिता. कित्याक ही सजमणी मेळपाक आमकां गरज. ही सजमणी मेळना जाल्यार आमी कितलेय मागणे करी, आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. देखून ह्या वेळार हांव परतून एक प्रश्न विचारता. आमी ह्या वेळार कोण तरी हा ह्या क्लासीन ज्या तुका अजूनय सजमणी मेळोंक ना की देवान आमकां बेसावनी बोल्ल्यान? कोण तरी हा? कोण ना? आमी सगळीं बेसावनी बोल्ल्यान? कम ऑन. होय ब्रदर, आम्ही बोलला. बरें, लेट अस गो एंड सी. म्हाका दिसता थोडी जी पयले पाट येतात, थोडी जी आयकतात की ह्या सेशनाचेर आमचे मागणे जातले, मातशी ती भिरांतीन आसतात. कित्याक म्हाका प्रश्न विचारूंक जाय, पूण आतां हांव नो येयला आनी विचारी जाल्यार हांव मातशी म्हाका एकदम हें दिसतलें, म्हाका लॉस दिसतली. होय की न्हय? होय. Yeah, brother. म्हाका Very true. लॉस दिसतली. कित्याक अरे हो ब्रदर म्हणटा बेसावनी बोल्ल्यान, थोडो लोक बोलता बेसावनी बोल्ल्यान, आनी हांव अजूनय नको की बेसावन बोल्ला म्हणून. देखून तुका तो हो प्रश्न विचारपाक मातशी लॉस दिसता. हांव सजमतां. देखून ह्या वेळार ह्या उतराची तुमकां 5-6 मिनिटांनी हांव तुमकां सजमणी दिता. Can we open the Bible to Ephesians chapter 4? एफेसकारांची जी सान पावलून बरयल्ली, एफेसकारांची पयलो आविस्वर वोड 3 आनी 4. एफेसकारांक पयलो आविस्वर वोड 3 आनी 4. घाल रे बाबा फ्लोरेन्सियो. फ्लोरेन्सो बाबा, हाय तू हांगा? Yeah, is there. Okay, okay. Blessed us with every spiritual blessing because we are united with Christ. बाबा रे, हुई हा रे तो. आता आलाम घेता. Florenzo, He was there. हा घाले. praise God, praise God, praise God. सान पावलूची चीट एफेसकारांक पयलो आविस्वर वोड 3 आनी 4. कोणाक वाचूंक जाता? वाचूया. फियोना वाचता? फियोना, गो अहेड. जेसू ख्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोम्याच्या त्याच बापाक वाखाणुया दिनवासुया. क्रिस्ता सोवे आमचेर सोर्गींचो आपलो आशीर्वाद, सोगली आत्मीक वरदाना तो सुपापणा देवोयत आसा. संसार रोचे आदी ताणे क्रिस्ता सोवे आमकां माये मोगान विचून काडले. पोवीत आनी पातकां मेकली ताचे मुखार आसून आमी ताच्या दोळायेन फाकता त्याच मोहिमेन कीर्ती करूंक जेजू क्रिस्ता
आपणायलोली भुरगीं आमी जावची म्हणून ताणें आदी फुडें थाराव घेतलो. अशें ओके सिस्टर फियोना आसू म्हाका फकत 3 आनी 4 वर्ड जाय वाचूंक. आमच्यान पोत्तून वाचूं येता पळय. जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोम्याच्या त्याच बापाक वाखाणुया दिवासूनया. क्रिस्ती सोवे आमचेर सर्गींचो आपलो आशीर्वाद सगळी आत्मीक वरदानां तो संपूर्णायन दिवत आसा. सुभापणान देवत आसा. देवत आसा. ताची सोजमणी कितें? जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जालीं. आमी देवाची भुरगीं केन्ना जालीं? आमच्या बातिस्मा दिसातान. आमच्या बातिस्मा दिसा. पूण खरेंच आमी केन्ना देवाची भुरगीं जालीं? कितलो लोक बातिस्म घेता? अजुनूय सगळो लोक जो बातिस्म घेता देवाची भुरगीं जालीं ती? केन्ना आमी देवाची भुरगीं जालीं? Devagir Uttara meant born when we became born again. सगळो लोक जो बातिस्म घेता तो देवाचो भुरगो देवाची धूव जायना. आमकां ही सोजमणी दिल्या म्हणून आमी सदांच समजता अरे म्हजो बातिस्म जालो म्हजे कडेन सर्टिफिकेट आहा. जेन्ना काजार जावपाचो वेळ येता म्हजी सर्टिफिकेट जी भितर पडल्या ती हांव भायर काडटा आनी दाखयता पाद्रीक. बाबा आतां काजार जावपाचो टायम जालो म्हजी बातिस्म हांव देवाचो भुरगो देवाची भुरगीं हांव. पूण भाव भयणीनो म्हाका खरोच देवाचो भुरगो देवाचे भुरगीं आमकां देवाची भुरगीं म्हणूंक जाय जाल्यार खंय जातली आमी? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता. जुवांचो पयलो आविस्वर वड 12 तिजोर वसया आमी. जुवांचो पयलो आविस्वर वड 12 पळया मातशी. ही सोजमणी मेवल्या उपरांत आमकां सगळे बेसांव सगळी मेवतली. कित्याक की सोजमणी मेवना म्हणून आमी मागणे कोत्ता नवेना कोत्ता हे कोत्ता शुक्रार बेसतात मागीर उपास कोत्ता आनी खूब वस्तू कोत्ता. देंवचाराक घोट धरता देंवचाराक म्हणटा आमी तुका बरो बांदून दवरता सगळ्यो वस्तू कोत्ता आमी. पूण पयले पळया आमी कोण आसात म्हणून जेजूच्या नांवान. जुवांचो पयलो आविस्वर वड 12. बाबा आवेसोर 1 बाबा वोड 12. 1. ओके थँक यू सिस्टर जेनेट. पूण ताका मानून घेतोल्यांक. ओके कोण वाचू प्लीज वाचात प्लीज. Yeah, girls, Anna, go ahead, Baba. Anna. Sister, I'll read. Okay. Hello. It is in chat. I will read it. I'll read it in chat. Okay. पूण ताका मानून घेतोल्यांक ताचे भावार ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे ताणे देणे केलें. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो. पूण ताका मानून घेतोल्यांक कोणाक ताका कोण? जेजू. पूण आमी जेजूक मानून घेतोल्यांक ही खबर आमची म्हणटा. एकल्याची ही खबर जी देवाचे उतर जे बरयलां 12वी ओळीन हे आमी एकल्याक म्हणुया आमी. पूण आमी जेजूक मानून घेतला ताचेर भावार ठेवला. ठेवला आणि देखून देवाची भुरगीं जाल्या. Amen. आयकात भाव भयणीनो. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरलो तो खुर्सार गेलो आमचे बसत मेलो ताणें आपले रगत वारुयलें
आणि आमच्या जाग्यार तो आमचे मरण मेलो, त्या वेळार जेजून आमची सगळी पातकां घेता, आमी ताका आमचो सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेता, आणि जेन्ना आमी ताका आमी आमचो सोमी आनी दोनी मानून घेता, तेन्ना स्वर्गीचो बाप तुका आनी म्हाका आपली चोली आपलो भुरगो म्हणून मानून घेता आणि आमी देवाची भुरगीं जाता. Praise पूण God. भाव भयणीनो, आमी देवाची भुरगीं खंय जाता? आमी देवाची भुरगीं जाता आमच्या बातिजमा वरवीं ना. आतां ऐकात मातशें, आमी हे शिकवण केल्या, तातूंत हांव मातशें क्विकली समरी कोत्ता. मार्कूची 16वी चीट 16वी वोर, जेजू कितें म्हणटा? जी मुजेर भावार्थ दवरतात, जी मुजेर म्हाका सोत मानतात आनी बातीज घेतात, तीच खरेपणी साल्वार जातली, आनी जी मुजेर भावार्थ दवरिना ती तांचे निसोडटोन जातले. होय, पूण आमी जी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमकां कितें घडटा? आमी देवाची भुरगीं जाता, आमकां ह्या स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक आमकां फावो जाता. केन्ना? जेन्ना आमी खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरता. आतां आमी परतून वचया एफेसकाराक चीट बरयल्ली ती, एफेसकारांक पयलो आविस्वर वोड 3 आनी 4. एफेसकारांक बरयलो पयलो आविस्वर वोड 3 आनी 4. बरें. जेजू ख्रिस्ताच्या देवाक, आमच्या सोम्याच्या त्याच बापाक वाखाणुया दिनवासुया. ख्रिस्ता सोवे आमचेर सोर्गींचो आपलो आशीर्वाद, सगळी आत्मीक वरदाना तो शुभपणा देवयत आसा. संसार रोजचे आदी ताणें ख्रिस्ता सोवे आमकां माये मोगान विचून काडली. संसार रोजचे आदी ताणें क्रिस्ता सोवे आमकां माय मोगान विचून काडली. आमी सजमतां कितें? हांव केन्ना, म्हाका कितली वर्सां जाल्यार? म्हाका 55 वर्सां जाल्यार. हांव म्हणटा, जेन्ना हांव जल्मलो, बातीज जालो, आनी आतां व्हडलो जातकूच कोणें म्हाका शर्मा दिलो आनी म्हाका सोजमणी दिली, तेन्ना हांव खरेंच जेजूचो पाटलादार जालो, हांव जेजूचो भुरगो जालो. होय की ना? पूण हे उतर कितें म्हणटा आमकां? 4थी वोड, संसार रोजचे आदी ताणें क्रिस्ता सोवे आमकां माय मोगान विचून काडली. तुमच्या काळजाचेर हात दवरात आनी हे म्हणात, स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका संसार रोजचे आदी क्रिस्ता सोवे तुवें म्हाका माय मोगान विंचून काडल्याय. भाव भयणी, तुम्ही सजमतात हांव कितें सांगता तें तुका, देवाचें उतर कितें सांगता तें तुमकां सजमणी मेवल्या? भाव भयणीनो, जेन्ना देव कितें उलयता, देवाचें उतर सदांच आमकां पयलेंच सांगून दिता. जेन्ना आमी म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमची पिकोवणी जाली, आतां तूं म्हणटाय म्हाका हें दुखता, तें दुखता, सगळे त्रास आहा, आनी देवाचें उतर म्हणटा ताच्या गायांनी म्हजी पिकोवणी जाली. कित्याक पिकोवणी जाली? कित्याक खुर्सार जेजून आमचे सगळे कोश्ट भोगले. आतां जेन्ना आमकां त्रास आसा, ताच्या उतरा वरवीं ती पिकोवणी आमकां फावो जाता. त्याच कारणा लागून ही 4थी वोड कितें म्हणटा? आतां आमी सोजमता की आतां आमी 50, 60 वर्सां आहा, 70 वर्सां आहा, आनी आमी म्हणटा कितें? आतां देवान म्हाका विचून काडला, हांव आतां 2021 ह्या वर्सान आहा. म्हजो जल्म जालो 1960 or 1965, 1970. जेन्ना म्हजो जल्म जालो तेन्ना देवान म्हाका म्हजी पांय मायन म्हाका इगोर्जेन व्हेलें, म्हजो बातीस केलो. तेजे उपरांत हांव व्हडलो जालो, कोणें म्हाका शर्मा दिलो, म्हाका सुजमणी दिली, आनी हांव देवाचो भुरगो जालो. देखून देवान म्हाका जेजूच्या नांवान म्हाका मानलो आपलो पूत म्हणून. ना भाव भयणीनो, देवान आमकां
संसार रोजचे आदी ताणे क्रिस्ता सवे आमकां माय मोगान विचून काडल्या. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां देवान क्रिस्ता वरवीं विचून काडल्या, ताणे आमकां आतां तिसरी वडी वाचया. जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोम्याच्या त्याच बापाक वाखाणुया, दिन वाचुया. क्रिस्ता सवे आमचे सर्गीचो आपलो आशीर्वाद, सगळी आत्मीक वरदानां तो सुभापणान दिवोत आसा. म्हणजे ताणें सगळें जें आमकां दिवंक जाय आसलें, सगळीं जी बेसांव दिवंक जाय आसलीं, क्रिस्ता वरवीं आमकां दिलीं. दिवपाचो ना, दिलीं. आनी देखून भाव भयणीनो, क्रिस्ता सवे आमी ह्या वेळार सगळीं बेसांवान भरलेलीं आसात. आतां कोण म्हणटलो, अरे बाबा तूं आनी कितें शिकयताय म्हाका, बेसांवान भरलां, मागणी जाल्यात, म्हजी सगळी पेकवणी जाल्या, म्हाका सगळीं भुरगीं आसात, आतां इतलीं वर्सां काजारी जिवीत जालां, म्हाका अजुनूय भुरगें जावना, आनी तूं म्हणटाय सगळीं बेसांवांनी भरल्यात. आनी ह्या वेळार तुजें मन म्हणटा, हांव खऱ्या बऱ्या जाग्यार आयलां हे मागणी आयकोपाक. बेसांवांनी भरल्या जाल्यार म्हाका आतां बंद करपाचें जाय आनी म्हाका म्हणूंक जाय हांव बेसांवांनी भरलां, म्हाका सगळें मेवलें. होय की ना? होय. आनी एके वाटेन आमी म्हणटा, जेजू म्हाका कितें तरी कर, म्हाका मातशें बेसांव दी, म्हाका भुरगीं जाय, म्हाका पेकोवणी जाय, म्हाका पयशे जाय, म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय, म्हज्या भुरग्याक बोटी धाडूंक जाय, म्हाका गालपाक धाडूंक जाय, आतां ना, मातसो थोड्या वेळान धाड. आनी तेज्या उपरांत कितें जाता? भाव भयणीनो, आमचे मागणे सदांच देवा म्हाका दी, म्हाका दी, म्हाका दी. पूण हें उतर म्हणटा, सर्गीच्या बापान आमकां क्रिस्ता सवें बेसांवांनी भरल्यान. I am blessed in Christ Jesus. I am not going to be blessed. I am already blessed. हांव बेसांवांनी भरलां आनी देखून म्हाका सगळें बरें देवाचें फावो जालां. बरें, सगळ्यांक सजमणी मेवली. जी मातशी थोड्यांक मातशी जी लॉज दिसताली, तुमी पयले पाट आयल्यात म्हणून, आनी सगळ्या वेळार सांगपाक की ओ आनी कितें म्हणटा बेसांवांनी भरला, अजून हांव आयला मागणी करपाक, तो मागणी करतलो, ही सगळी मागणी आमची भाव भयणां मागणी करतली, आनी फुडल्या वर्सा हांव एका ल्हान भुरग्या बरोबर डान्स करतलो. जातलें कित्याक सजमणी जी सजमणी आमकां ह्या उतरा वरवीं मेवल्या, त्या उतरा वरवीं आमकां सगळें बरें फावो जालां. जावपाचें ना, जालां. आतां ह्या वेळार आमकां जेजू कोडे, बापा कोडे, आमच्या पवित्र आत्म्या कोडे कसलीच मागणी करपाची गरज ना, कित्याक आमी जेजूच्या नांवान सगळीं बेसांवान भरलेलीं आसात. सगळ्यांक सजमणी मेवली आजून पासून? आमेन, आमेन. आमेन. बरें, आतां आमी मातशी फुडें या. भाव भयणीनो, हांवें तुमकां सांगलें की आमकां हे मागणी करपाची गरज ना. देवा म्हाका बेसांवान भर, हें कर, तें कर, गरज ना, कित्याक आमी बेसांवांनी भरल्या. ओके, आतां हांव तुमकां व्हॉट इज द बुक ऑफ जेनेसिस? जेनेसिस का बुक कितें म्हणटा? उत्पत्तीचो 9 वोड 7. 9 वोड 7 जर वसया आमी आनी वाचूया कितें म्हणटा तें देवाचें उतर. म्हणटोच तुमी चडात आनी वाडोन वचात आनी प्रितूम भरात आनी तिचेर दोनीपण चलोयात. ही उतरां देव कोणा कडेन उलयता? मनशा कडेन. मनशा कडेन म्हणजे आदमा कडेन, इवे कडेन उलयता. तो म्हणटा, म्हणटोच म्हणटा तुमी चडात आनी वाडून वसात आनी प्रितूम भरात आनी ताचेर दोनीपण चलोयात. भाव भयणीनो, जेन्ना देव कितें म्हणटा तो फकत आपली जी उतरां बिश्टें आमी केन्ना म्हणटा, अरे बाबा हांव येतलो फाल्यां, ही बायबल स्टडी करपाक येतलो. फाल्यां म्हणटा कोण आमच्या आमिकाक म्हणटा, अरे बाबा तुका 10 वरांचेर हांव तुका थंयसर टिट्यार मेवतलो.
10 वरां जातात, 10:30 वरां जातात, आमी आमचे सुसेगाद आहात. 11 जाली आनी ताजे उपरांत हांव थंयसर रावला आनी म्हज्या आमिगाक फोन करता, अरे बाबा तूं येवपाचो, अरे विसरलो रे बाबा, अरे कितें जालें, मातसो लेट निघलो, हे ते येता येता ताबडतोब मीटिंग आनी ताच्या अर्द्या वरान येता. पूण जेन्ना देव कितें उलयता, तो म्हणटा हांव 10 वरांचेर तुमकां मेवतलो. देव 10 वरांचेर त्या वेळार आहा, कित्याक तो देव जावन आसा, तो मनीस न्हय. जेन्ना तो कितें उलयता आपल्या उतरा वरवीं, तें उतर खरें सत म्हणून आमकां तें आमकां गरज तें कितें म्हणटात ते भाशेन भावार्थ दवरपाक. आयकात बरे भाशेन, जेन्ना देव कितें आपल्या उतरान उलयता, तेन्ना आमकां तें उतर हे आमकां तें सत जावपाक, तें उतर सत, पूण म्हाका भावार्थ दवरपाची गरज. जेन्ना हांव त्या उतराचेर भावार्थ दवरता, तेन्नाच की म्हाका तें उतर म्हज्या जिवितांत तें मास जाता आनी म्हाका त्या उतराचें फळ फावो जाता. आयकतात तुमी? Amen. जेन्ना Yes. देवान आपल्या उतरान कितें उलयलां वा कितें बरयलां, तें उतर हांव मानतां आनी तें उतर म्हज्या काळजांत तें मास जाता. त्याच वेळार हांव त्या उतराचेर भावार्थ दवरता, तें मास जाता. त्याच वेळार हें उतर म्हज्या जिवितांत मास जावन म्हाका तें उतर जें सांगता तें म्हाका तें उतर फावो जाता. म्हणटच देव म्हणटा वचात, वाडात आनी आख्खी प्रितूम तुमी प्रितूम म्हणजे आख्खो संवसार तुमी भरात. आतां भाव भयणीनो, फुडें वचया. एक्झडस कितें म्हणटात? एक्झडस सुटका, सुटका, सुटका. सुटका. बरें, सुटका 23 वर 25 वड. सुटकाची 23 इसवर 25 वड वाचूया. कितें म्हणटा? एक्झडस 23 वर्स 25. आमी पयले देवाचे उतराची सजमणी घेवया. एक पाटी उतराची सजमणी मेळली आमकां, त्याचे उपरांत आमी मागणें करुया, कित्याक जें देवान आमकां येवजिलां. कालचे फावटी जेन्ना बुधवारा दीस आमी आयल्या, देवाची येवजण आसा आमकां बेसांनी भरपाक. ताणें आमकां बेसांव, आयज आमी आयकलां की देवान आमकां बेसांनी भरलां. आतां ही बेसांव खंयसर आसा? ही बेसांव एका ओत्मीक, इट इज अ स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. म्हणजे ते बेसांव जेन्ना आमचे पयशे बँकेन आसा, आमचे कडेन दुडू आमच्या हातान धर येता, पूण ही ओत्मीक बेसांव आमच्या हातान धरूंक जायना. ती ओत्मीक बेसांव आमकां गरज ह्या उतराची सजमणी मेळपाक. तेन्नाच ही जी ओत्मीक बेसांव आहा, जी आमकां दिल्यान देवान, ती ओत्मीक बेसांव आमच्या जिवितांत ती फावो जाता आनी आतां आमकां सगळें देवाचें बरें फावो जाता. आयकात, सुटका 23 वर 25 वड वाचूया. सौरेस्परा तुमच्या देवाक नमस्कार करात आनी हांव तुमच्या खाणा पिवणाचेर आशीर्वाद दितलो आनी तुमचे सर्व पिडेंतली तुमकां निवारतलो. आमेन. बरें, फुडें वाचूया. तुमच्याय देशांत कोणाचोच गोरपाट जावचो ना, न्हय म्हूण कोणूच कस्तुरी वाचटी उरची ना. आनी हांव तुका तुज्या जिविताचो पूर्ण आंक दितलो. आमेन. व्हेरी गुड. फुडें वाचूया. तुमचे फुडें हांव म्हजी भिरांत धाडटलो. तुमी झुजूंक वेतात त्या लोकां मदें हांव गोंदळ करूंक सोडटलो आनी सगळे तुमचे दुस्मान पळापळ काडटले. 25वी वड परतून वाचूया. मातशी परतून वाचूया. हांव मातसो फुडें गेलो. ओके, 25 सौरेस्परा वाचूया आमी. सौरेस्परा तुमच्या देवाक नमस्कार करात आनी हांव तुमच्या खाणा पिवणाचेर आशीर्वाद दितलो. बरें बरें आनी बरें तुमचे बरें सिस्टर, एक मिनिट. सोरेस्पोरा तुमच्या देवाक नमस्कार करात आनी हांव तुमच्या खाणा पिवण्याचेर आशीर्वाद दितलो.
दितलो. कित्याक गाय दितलो? भाव भयणीनो, आमी पोन्न्या कराराची लोक न्हय, आमी नव्या कराराचो लोक. आनी देखून जेन्ना आमी आतां मागणी कोत्ता ही जी वोड आमी वाचता, हांव तुमकां दाखयता खंय वाचपाक जाय ती. तुम्ही बदलो नाकात, पूण जेन्ना तुमी नियाळ कोत्तात अशे भाशेन आमी मागणी करूंक जाय. सोरेस्परा आमच्या देवाक नमस्कार आमी कोत्ता, आनी हांव आनी तो म्हज्या खाणा पिवण्याचेर आशीर्वाद दिला. आयकतात तुम्ही? तुम्ही आयकतात हांव कितें म्हणटा तें? सोरेस्परा आमच्या देवान आमच्या Yes, brother. आमच्या खाणाचेर आणि पिवणाचेर आशीर्वाद दिला, आणि आमची सगळी आमची खाणाचेर पिवणाचेर आशीर्वाद दिला. ओके? कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना हे देवाचें उतर जे पोन्न्या कराराचे आमी ह्या नव्या करारान वाचता, आमी जाणो आमकां सजमणी आसूंक जाय की देव कांय दिवचो ना. कसल्यो वस्तू आमी दितलो, कोत्तलो, सांगतलो, हे कोत्तलो, हे सगळें दितलो फुडें जे आमी उलयता ते सगळें आमी बंद करुया आनी म्हणुया दिला. सोरेस्परा आमच्या देवान आमी ताका नमस्कार करुया, ताका वाखाणणी दिवया. आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमच्या सर्वेस्पराच्या आमच्या बापाक आमी आर्गां दिवया, वाखाणणी दिवया, कित्याक ताणें आमच्या खाणाचेर आमच्या पिवण्याचेर ताणें आशीर्वाद दिला, सगळें दिलां. बरें, फुडें वाचुया सिस्टर. आनी तुमचे सर्व पिढेंतली तुमकां तुमचे सोर पिढेंतली तुमकां निवारतलो. आता मी पोत्तून वाचूया. आणि आमचे सर्व पिढेंतलीन ताणें आमकां निवारल्या. आयकतात तुम्ही? आयकतात भाव भयणीनो? कित्याक जेन्ना आमी हे देवाचें उतर आयकत बरे भाशेन, आमी नव्या कराराचो लोक, जे पोन्ने कराराचो जे उतर आयकता, आमी तेच भाशेन वाटपाची गरज ना. हे सगळें जेजून घडून हाडलां, देखून आमकां आशिर्वादान भरल्यान, ताणें आमकां निवारल्यान आनी सगळें बरें केलां. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जाणो की ताणें आमकां सगळ्या त्रासांतली आमकां निवारल्यान, तर आमकां कसले ताका मागपाची गरज, आमकां कितें करपाची गरज आतां आमी फकत बावाट धरूंक जाय ताच्या उतराचेर. भाव भयणीनो, फकत बावाट धरूंक जाय. आमी फकत बावाट धरूंक जाय. आमी फकत बावाट धरूंक जाय. हांव नको आमचे आमच्या इंग्लिशीच्या आमच्या कोंकणी बायबलान ही स्क्रिप्चर सगळी कंप्लीट करूंक ना, कित्याक सगळें फूल दिवंक ना. पूण भाव भयणीनो, आमी सजमूंक जाय. कितें जाणय, केन्नाय आमचे भाशेन जेन्ना बायबल बरयला तेन्ना आमकां दिसता थोडी उतरां जी आमकां इंग्लिशीन सजमणी मेवता ती दुसरी मेवता. समजा दुसरे लँग्वेजीन आहा, केन्नाय आमी म्हणटा आमचे भाशेन आमी इंग्लिशीन म्हणटा गुड मॉर्निंग म्हणटा, वय की ना? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग म्हणटा. पूण आमचे भाशेन आमी कितें म्हणटा? देव बरो दीस दिवं, देव बरो दीस, बरी सांज दिवं, देव बरी रात दिवं. तुमकां खंय दिसता? कोणाक गुड मॉर्निंग म्हणपाक बरें दिसता, कोण तुमकां आयकोंक दिसता अरे बाबा देव बरो दीस दिवं, तुका देव बरी सांज दिवं. आमचे भाशेन जेन्ना आमी कोण आमकां सांगता अरे बाबा तुका देव बरी सांज दिवं, म्हाका कोण देव बरी सांज दिवं म्हणीत जाल्यार हांव म्हणटा तुकाय दिवं बाबा, तुकाय देव बरी सांज दिवं. गुड मॉर्निंग आनी गुड इवनिंग म्हणल्यार जाल्यार इतलो ताका इतलो कडक वालोर ना, वय की ना? होय. येस. our language of Konkani, जो आमी उलयता केन्ना आमकां ती सजमणी येना. अरे बाबा कोणाक गुड मॉर्निंग म्हणटा, पूण खरेंच आमी जेन्ना देव बरी सांग दिवं तेच भाशेन भाव भयणीनो, हे आमचे भाशेन जो बायबल बरयता हांगा ह्या स्क्रिप्चर मातसो ताका ती सजमणी मेळना. पूण खरें म्हणल्यार जेन्ना देव म्हणटा हांवें तुमचे सगळे तुमकां सगळो निवारला, तुमकां सगळे बेसांव निवरला, कित्याक तुमी म्हजे कडेन तुमी म्हाका नमस्कार करतात, तुमी म्हजें उतर पाळटात. आनी भाव भयणीनो, तेन्ना आमी सजमना की ताणें आमकां निवारला म्हणून
तेन्ना आमच्या भाव भयणांक कोणी जी काजारी हात तांकां जे भुरगे जाय तेन्ना तांकां कसलोच मिसकॅरेज केन्नाच जावचो ना कोणाकूच कोण म्हणटा भाशेन nobody will be barren कोणाकूच बॅरन आसचे ना सगळ्यांकूच भुरगीं आसतलीं कित्याक जेन्ना आमी जेजूच बरोबर हांव देवान आमकां सगळीं बेसांवनी बोल्ल्यान आनी बेसांवनी बोल्ल्यान जाल्यार ते बेसांव बोल्ल्यान आनी ते बेसांव आमकां फावो जाता जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरता खरेंच आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता त्या उतराची आमकां सोजमणी मेळटा ओके आमी आतां फुडें वचया Malachi chapter 3 verse number 11 Malachi chapter 3 verse number 11 Malachi कितें म्हणतात वो लास्ट चॅप्टर पोन्या कोरानाचो Malachi महत्वाची चीट जावचे पयली Malachi Malachi chapter 3 verse number 11 Matthew Paul. This is Matthew. महत्वाची नाही Malachi 3:11 तुमचे खातीर हांव तळाक तुमचे जमनींतल्या उत्पन्नाचो नाश करूंक दिवचो ना आनी तुमच्या मोळ्यांनी देखपेलीची फळां पिकेच्या वेळा आदी इबाड जावं हांव दिवचो ना म्हणटा सोर सक्तिवंत सोरेस्पोर कितें म्हणटा भाव भयणीनो जेन्ना एक झाडाचें फळ दिता आनी तें झाडाचें फळ तें पिकच्या आदी तें बरें जून जावचे पडटा तें पडटा ताजो कसलो फायदो हा कसलोच फायदो ना कित्याक तें जें फळ आसा तें बरें जून जावंक जाय इट हॅज टू बिकम नायस अँड रायप आनी तेन्नाच तें फळ आमच्यान खावंक जाता ना तो तें बिश्टें पिड्यार जाता कुसता तेच भाशेन ह्या उतरा वरवीं देव आमकां कितें सांगता तो म्हणटा जेन्ना एक बायल गोरबीस जाता शी बिकम्स प्रेग्नंट जेन्ना हें उतर आमकां सांगता की जेन्ना हें फळ जें आसा जे झाडार आसा ते केन्नाच पडचे ना कसलें ताका कसलें कितेंच वायट जावचें ना ताजो नाश जावचो ना तेच भाशेन हें जें भुरगें हो जो भुरगो आमचे भितर आमच्या मायच्या कुस्मान आसा ताका केन्नाच कितें वायट जावचें ना कित्याक देवान सांगलां की जे ते 9 म्हयने आहात ते भुरगें आमच्या कुस्मान आसतलें ते एके भाशेन त्या टायमार भायर येतले आनी ते भुरगे एकदम बऱ्या सावलीचे एकदम बरें आसतले कित्याक देवान आमकां ही सोजमणी दिल्या आपल्या उतरा वरवीं भाव भयणीनो कितले पाटी आमी जेन्ना आमी गोरबीस जाता आमी सोजमता अरे बाबा मागणे करया देवान सांगलां वो कोणाचे फुटके दोळे पडल्यात इबल आय पडला हें पडलां तें पडलां आनी आमी भिरांतीन रावता आमकां भिरांत आहा कितें वायट जायत जाल्यार पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या उतराचेर आमी आमची चोत्राय दवरता Malachi 3:20 11वी वड म्हणटा कितेंच वायट जावचें ना कित्याक ताणें तें फळ जें आसा त्या टायमार तें येतलें आनी तो भुरगें आमच्या मायच्या कुस्पान आसा ते एका टायमार 9 म्हयन्याच्या टायमार ते भुरगें जल्मतलें इतली बरी खबर आमकां आसा जाल्यार आमकां कसली भिरांत येवपाची हा केन्नाच भिरांत येतली आमकां ना केन्नाच येवची बरें आयकात बरे भाशेन रोमकारांक आतां आमी नव्या करारान वचया हांवें तुमकां पोन्न्या करारान जें देवाचें उतर सांगलां आतां आमी नव्या करारार या नवो करार म्हणजे सगळें घडोवन हाडलां सगळें जालें आमकां रोमकाराचो 4वा विस्वर वड 17 रोमकारांक 4वा विस्वर वड 17 कितें म्हणटा
तर पवित्र पुस्तकार अशे बरयलोले आसा, खूब राष्ट्राचो हांवें तुका बापूय केला. खरेंच जो देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसोश्यो करता, ताचेर भावार्थ धरून अब्रामाक देवा मुखार आमचो बापूय. अब्राहम देवा मुखार आमचो भावार्थान बापूय कित्याक जालो? अब्राहम देवा मुखार आमचो बापूय भावार्थान आमचो बापूय कित्याक जालो? 17 वट परतून वाचूया. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयले आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. बापूय. बापूय केला. भाव भयणीनो, जेन्ना अब्राहमान आनी साराक एक भुरगो जालो, ताचें नांव कितें? Isaac. आयझॅक, होय की ना? पूण जेन्ना देवाचें उतर तिजोर बरयता, देव तिजोर बरयता, तो म्हणटा, तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. ताका फकत बापूय केल्लो एका भुरग्याचो, ताचें नांव आसलें इसाक. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना देव बरोवन दिता की ताका खूब राष्ट्रांचो बापूय हांवें ताणें केला म्हणून, देव पयलेंच बरोवन दिता. कित्याक आतां जेन्ना त्या इसाकान अब्राहमाक इसाक जालो, इसाकाक पसून ताका दोग चले जाले. इसाकाक 2 भुरगे आहले, इसाव आनी जाकोब. जाकोबाचें नांव मागीर इस्रायल जालें. इस्रायल काल्याक 12 भुरगे आहले. त्या 12 भुरग्यांक कितले जाले? जुजे आनी खूब. आनी ताच्या 12 भुरग्यांहून ताका आनीक पोरजा जाली. आनी इतली पोरजा इस्रायलाची इतली व्हडली जाली एका पुता वरवीं. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना अब्राहमान पळयलें की देवान ताका सांगलें, ताका पयलेंच सांगलें, तुका सगळ्या राष्ट्रांचो हांव तुका बापूय कोत्ता. जेन्ना तो जिवो आसलो, अब्राहम फकत इसाकाचो एकूच भुरग्याचो बापूय आसलो. आनी देव ताका म्हणटा, तुका हांवें राष्ट्रांचो, सगळ्या खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हे देवाचें उतर सजमता आनी आमचे मागणे आमी ह्या उतरा प्रमाणे कोत्ता, तेन्ना आमी म्हणटा, देवा, तुवें अब्राहम खूब राष्ट्रांचो एक बापूय केलोय. ह्या वेळार म्हाका एक भुरगें ना, म्हाका एक भुरगो आहा, आनी तूं म्हणटाय तुवें अब्राहम राष्ट्रांचो बापूय केलोय. तेच भाशेन ह्या वेळार म्हाका भुरगो म्हजो भुरगो म्हजी भुरगीं म्हाका दिसना, पूण हांव जाणो की ती एका आत्मीक जाग्याचेर आसात. तुवें म्हाका तुजो जेजू वरवीं तुवें म्हाका तुजो पूत केलाय, तुजी धूव केलाय, आनी तुवें म्हाका सगळ्या बेसांनी बोल्लाय. देखून बापा, ह्या वेळार तुका हांव आर्गां आनी वाखाणडी दिता की अब्राहम भाशेन हांवूय खूब राष्ट्रांचो एक बापूय, खूब राष्ट्रांचो एक आवय जाला. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Amen. 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 भाव भयणीनो, आमचे मागणे कितें जाता जाण? कोणाक आमी सांगीत जाल्यार, बाबा तुजे कडेन भुरगीं ना, तुजे कडेन पयशे ना, तुका सर्वीस जाय, तुका पेकोवणी जाय. आमी कितें म्हणटा, अरे बाबा ब्रदर मातशें मागणें कर. पूण ब्रादराचें काम कितें? एका प्रेगादोराचें काम कितें? एका पाद्रीचें काम कितें? मागणें करपाचें. तेच आमी चूक कोत्ता. आमी समजता की तो मागणें करीत जाल्यार देव आयकतलो. पूण हांव तुमकां सांगता, देवाचें उतर सांगता, जेन्ना म्हाका त्या उतराची सजमणी मेळटा आनी हांव जाणो की हांव बेसावन बोल्ला जेजू वरवीं, हांव देवाचो पूत जाला जेजूचे भावार्थ धरून, तेन्ना म्हाका कोणा मागणें करपाची गरज ना. भावार्था वरवीं हांव आतां सगळ्या राष्ट्रांचो एक बापूय जाता, सगळ्या राष्ट्रांचो एक आवय जाता. आयकतात तुमी म्हज्या भाव भयणीनो? Hallelujah. Amen. आनी देखून आमकां मागणें करचे स्वतेक ह्या उतराची सजमणी
ह्या उतराची सजमणी गरज उतराच्या सजमणीची. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां उतराची सजमणी मेळटा, आमकां देवान सगळ्यांचे बेसांव दिलां, ते आमकां फावो जाता. आयकात बरे भाशेन. हांव खूब पाटी लोक म्हाका कॉल करता आनी म्हणटा, ब्रदर हांवें आयकलां तूं मागणें कोत्ताय म्हणून. ब्रदर हांवें आयकलां की तूं जेन्ना तूं मागणें कोत्ताय पेकोणी जाता. बाबा जाणो ते, पूण हांव तुका मागणें करून तुका हांव तुका पेकोणी हांव दिना. पेकोणी दिवपाचो तो फकत देव, आनी ताणें पेकोणी दिल्या. तुका जे बेसांव आहा तो ऑलरेडी दिलां. तूं भावार्थ धरपाक तयार आहाय? भावार्थ धरूंक हांव जेजूचे भावार्थ धरता. हांव मिसाक लायता, हांव तेर्स कोत्ता, नोयना कोत्ता, 12 सुंकरां 13 ब्रेस्तार कोत्ता, उपास कोत्ता. आनी जेन्ना आमचो कोरेजमाचो वेळ येता, हांव चिकन खायना, सोरो हात लायना, हांव एकदम बरो जाता. जेन्ना आमची पास्काची परब येता, तेन्ना हांव इतलो सोरो पियेता की आख्या कोरेजमाच्या दिसान जो पिवंक ना, पूण हांव बरें कोत्ता, सगळें बरें कोत्ता. देखून म्हाका देव बेसांवांनी म्हाका भोगता. तुका बेसांवांनी भोगता कित्याक तूं नोवेना कोत्ताय म्हणून, तुका बेसांवांनी भोगता तूं मिसाक वेताय म्हणून, तुका बेसांवांनी भोगता कित्याक तूं कोण मागणें कोत्ता म्हणून, वा तुका बेसांवांनी भोगता कित्याक तूं जेजूच्या उतराचेर भावार्थ धरताय म्हणून. हांव तुमकां विचारता भाव भयणीनो, केन्ना जेन्ना हांव तुमकां सजमणी दिता, तुमकां सजमणी कसली घेवंक जाय की देव आमकां दिवचो ना, देवान आमकां दिलां. आनी आमी जेन्ना उतराचेर भावार्थ धरता, ते ताणें जेजू वरवीं खुर्सार घडोवन हाडलां, ते आमकां फावो जाता. तुमी तयार आहात तुमची बेसांव तुमकां तुमच्या हातान धरपाक? तुमचे हात ल्हान आसतले ह्या वेळार, कित्याक जेन्ना आमकां उतराची सजमणी मेळटा, आमी फकत आमच्या फॅमिलीन आमी माय जायना, आमी राष्ट्राचे बापूय जाता, आमी राष्ट्राच्यो आवय जाता. तुमी तयार आसात? तयार आसात? Hallelujah. Amen. Amen. भाव Amen. भयणीनो, Amen. आयकात बरे भाशेन. जेन्ना आमी स्वर्गीच्या राज्यान भितर जाता, जेजूचेर भावार्थ धरून आमी ताचेर भावार्थ धरून, तेन्ना कितें घडटा जाणाय? देव आमकां सगळ्या बेसांवांनी भरिना त्या वेळार, कित्याक ताणें आमकां हो स्वर्ग घडच्या आदीं जेजू वरवीं ताणें आमकां ऑलरेडी बेसांवांनी भरला. म्हणजे आमचे सगळो अकाउंट भरून दवरला पयलोच. आमकां फकत Hallelujah. भावार्थ धरपाची गरज, आनी तें आमचें सगळें जें भरलां आमकां. जाणाय आमची पाय माय मरच्या आदीं आमकां सदांच कितें म्हणटात, वील बरयतात. वील म्हणजे कितें आमचे भाशेन कितें? Agreement. एग्रीमेंट. ताचेर कितें बाटां तुका दवरल्या, शेतां दवरल्या, गाडयो दवरल्या, मर्सिडीज दवरल्या, पयशे दवरल्या, भांगर दवरला, सगळें बरोवन दवरतात. आनी आमी म्हणटा, बापा म्हज्या पाय मायक इतले मागणे हांव सगळीं मिसां कित्याक कितले म्हाका दवरलां. पूण आमच्या बापान आमकां जेजू वरवीं जी आमची पाय माय आमकां धरूंक जायना, आनी थोड्यांक आमची पाय माय धरूंक जायना, पूण आमच्या स्वर्गीच्या बापान आमकां इतली बेसांवांनी भरल्यान, पूण आमी नको जाल्यार केन्ना ती आमकां फावो जातली भाव भयणां? तुका विचारूंक सोदता, जेन्ना आमच्या स्वर्गीच्या बापान आमकां सगळीं बेसांवांनी भरल्यान, आनी आमी नको की आमकां बेसांवांनी भरल्यान आमी फकत भिकाऱ्या भाशेन म्हणटा, बाबा जेजू म्हाका बेसांवांनी भर. आनी तेन्ना आमी भिकाऱ्या भाशेन येता, आमकां कसलोच फायदो ना, कसलेंच बरें जायना. पूण जेन्ना आमी सजमता की देवान आमकां सगळें केलां, जेजू वरवीं आमकां बेसांवांनी भरल्यान, केन्ना ताणें जेन्ना हो संवसार रचच्या आदीं, त्या वेळार आमी फकत कितें करूंक जाय? आमी फकत त्या उतराचेर वचोंक जाय आनी आर्गां आनी वाखाणणी दिवन आमी ते आमच्या Amen. 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 आर्गां आनी वाखाणणी दिवन आमी ते आमकां Hallelujah. वापरच जाय. आर्गां आनी वाखाणणी दिवन जेजूक आर्गां आनी वाखाणणी दिवन तें जें आमकां घडोवन हाडलां तें आमकां आमी फावो करूंक जाय. Power Sunday. भाव भयणीनो, Amen. जेन्ना आमी आयज मागणें कोत्तेल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणां पासत, हांव तुमकां एक लास्ट स्क्रिप्चर दिता. लास्ट स्क्रिप्चर गालास्करांक 3 विस्वोर 13वी ओळ. गालास्करांक 3 विस्वोर 13वी ओळ आमी वाचुया, कित्याक हो एकदम बरो देवाचें उतर, एकदम व्हेरी गुड स्क्रिप्चर. आमकां सजमणी मेळोया ताची उतराची, आनी तेजे उपरांत आमी मागणें करुया. आपुणूच आमचे खातीर शिराक पडलेलो जावन
क्रिस्तान आमकां सोमोर्तीच्या शिरापांतली सोडून घेतली तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोले आसा, लाकडार उमकळटा तो मनीस शिराप पडलोलो. आमेन. आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलोलो जावन क्रिस्तान आमकां सुमूर्तीच्या शिरापांतली सोडून घेतली. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेले आसा, लाकडार उमकोता तो मनीस शिरापान पडलोलो. भाव भयणीनो, बरे भाशेन ऐकात. कितें करतात ते मातशें बंद करात आनी बरे भाशेन ऐकात. हांव कितले फाटी ल्हान थान हांवें सदांच आयकलां, कोणाचे घरान कोणाचे कितें बरें जायना, म्हणटा कितें वायट जाता, भुरगीं जायना, कितें भाट बेसांव जाता, कोण मोडटा, हें वता, लोक कितें म्हणटात हांगा, शिराप. तुज्या फामिलीचेर पडला, शिराप पडला. तुज्या हाचेर पडला, तुज्या भुरग्यांचेर पडला. ते ओल्ड टेस्टमेंट स्क्रिप्चर म्हणटात 7 जनरेशन म्हणटा. आमचे कोणचे पाद्री आसात ते ओल्ड टेस्टमेंटाचे, ते सांगतात, वय तुज्या फामिलीचेर शिराप पडला, तुका इतली मिसां दिवची पडटली, आणि मिसां दिवतकूच मागीर तो सगळे शिराप येतले आनी त्याच्या उपरांत ती बेसांव पडटली. या जनरेशनान तुमकां कांय बरें जावंच ना, पण फुडल्या जनरेशनान कितें जातलें, आनी त्या म्हणसर आयकता म्हणसर आमकां ते आतां कांयच बरें जायना. कित्याक आमी म्हणटा, अरे बाबा, आमच्या पुर्वजांनी इतलें वायट केलां, इतलें शिराप पडलां आमचेर. ही बरी खबर, हे शिवर्तमान, हे 14 पॉयंट जे आमकां सांगतात ते. 14 point. भाव भयणीनो, ऐकात बरे भाशेन. जे दिसा आमी जेजूचेर बावाड दवरला, जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानला, त्याच वेळार शिराप हांव नको, पूण ज्या दिसा आमी जेजूचेर बावाड दवरला, सगळे आमचे शिराप तुटोन वेता आनी आमी आमेन. देवाची भुरगीं जाता आनी आमकां सगळे देवाचे आमकां फावो जाता. आमी देवाच्या आशिर्वादान भरलेली जातात, कित्याक सगळे आमचे शिराप तुटोन वेता, कित्याक जेजून आमचे शिराप घेतला आनी आमकां सगळे बरें देवाचे फावो जाता. देखून भाव भयणीनो, ज्या लोकांनी तुमकां सांगलां, अरे बाबा, तुका ह्या दिसांनी तुजे भुरगे जायना, तुका तुज्या फामिलीन भुरगीं जावची ना, भुरगो जावचो ना, फकत चलयो जातल्यो, हें जातलें तोय जातलें, कित्याक तुमच्या फामिलीचेर म्हाका सांगलां, म्हज्या पुर्वजांनी सांगलां, तुमच्या फामिलीचेर शिराप पडला. हे सगळे पोटींग पॉयंट आयज तुमच्या मनांतले काढात, भायर उडयात आनी फकत म्हणात, बापा, हांव तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता जेजू पासत, कित्याक जेजू त्या लाकडाचेर उमकोन ताणे आमचे शिराप घेतले आनी ताणे शिराप घेतले म्हणून आतां हांवें जेजूचेर बावाड दवरला म्हणून आतां म्हाका सगळी बरे फावो जातात देवा कडसून. जेजूच्या नांवान सगळी बेसांव म्हाका सगळो स्वर्ग उक्तो जाता आनी म्हाका देवाचे सगळे बरें ह्या वेळार फावो जाता. आयकतात भाव भयणी तुमी? हालेलुया. हालेलुया. भाव भयणीनो, ऐकात बरे भाशेन. खूप पाटी आमकां फोटी सांगल्या म्हणून लोकांक ह्या उतराची सोजमणी मेळोंक ना म्हणून. देखून लोक आपणाचेच सांगता, लोक आपणाच्योच खबरो सांगता, आपले शिवर्तमान आपुणूच बरयतात आनी कितल्या लोकांक सगळ्या त्रासान उडयतात. पण आयज तुमकां बरी खबर दिता, म्हणजे हे शिवर्तमान कितें म्हणटात ते भाशेन, तो म्हणटा, ज्या दिसा आमी जेजूचेर बावाड दवरला, ज्या दिसा आमी जेजू आमचो सोमी आनी दोनी मानला, ज्या दिसा जुवाची पयलो अविस्मत 12वी वोट म्हणटा, जेन्ना आमी ताजेर बावाड दवरलो, त्या वेळार आमी देवाची भुरगीं जाली. आतां आमच्या स्वर्गीच्या बापाक कसलेंच शिराप ना, ताका कसलेंच दुयेंस ना, ताका डायबिटीज ना, ताका ब्लड कॅन्सर ना, ताका कसलोच त्रास ना, ताका बरें जिवीत आसा. आनी आमच्या स्वर्गीच्या बापाक बरें जिवीत आसा जाल्यार ताच्या भुरग्यांकूय सगळें बरें फावो जाता. आनी देखून आयज जेन्ना आमी देवाचे उतर जेजू वरवीं जेजूचेर बावाड धरून पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां सगळें बरें ह्या वेळार, ह्याच वेळार आमी बावाड दवरला म्हणून आमकां
हे सगळो स्वर्ग उक्तो जावन आमकां देवाचे बेसांव आमच्या हातान घेता. आर्गां तुका जेजू, हालेलुया. आर्गां तुका, वाखाणीस तुका, महिमा तुका दुनिया. दोळे बंद करूया आणि हालेलुया, देवाचे उतर हालेलुया, आमच्या काळजात हालेलुया, धरून हालेलुया. आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका, आर्गां तुका, वाखाणीस तुका, महिमा तुका दुनिया. निर्वास तुका, रायाच्या राया, तू राजांचो राजा, तू सर्वपेदा देव, तू श्रेष्ठ देव, तू राजांचो राजा, दोनयाचो धोनी, सोडवणदार, तू हारोक दुनिया, तू महिमा तुका, निर्वास तुका, रायाच्या राया, राजांचो राजा, सोडवणदार, तुकाच महिमा, तुकाच निर्वासनी दुनिया. या वेळार हालेलुया, महिमा तुका दुनिया, आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, हालेलुया, महिमा तुका जेजू, निर्वास तुका पवित्र दुनिया. हालेलुया, 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 हालेलुया. कसल्या जाग्यार या वेळार तुका पावो जाता. जमात झाल्या आमच्या भुरग्यां आणि आमच्या भाव भयणांची या वेळार तांकां बरें पावो जाता. या वेळार आमी मागणी करिना की तूं आमकां बेसांनी, तुवें आमकां बेसांनी जेन्ना या वेळार आमी बापाक आर्गां आनी वाखाणींतल्यान जेजूच्या नांवान सगळे बरें आनी आमी सगळे देवाचे आमच्या जिवितांत पावो जाता. आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, फावो करताय. आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, जेजू, आर्गां तुका जेजू, जेजू, आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, या वेळार पवित्र आत्मो आमकां म्हणटा, आमकां सांगता या वेळार खूब जाणां या वेळार ह्या जाग्यार आसात. तुम्ही फकत भुरग्या पासत मागणी करपाक येवंक नासली, तुम्ही दुसऱ्या पासत येयल्ली. तुम्ही फकत देवाचे उतर आयकल्यार तुमकां खूब दुसऱ्यो गरजो आसल्यो. ह्या वेळार सुर्गीच्या बापा पवित्र आत्मो म्हणटा खूब लोकांच्यो ह्या वेळार गरजो तो शक्ती कोत्ता म्हणजे तो पावोन दिता. थोड्यांक ह्या वेळार कोणाचो जॉबचो प्रॉब्लेम आसलो, कोणाक आडकोड आसली कोणा पयशांची, जी आडकोड आसली ह्या वेळार ती आडकोड पयस जाल्या.
आणि सगळे देवाचे फावो जाला. या वेळार Amen. कोणी हांगा आसा तुका सर्विसाचो प्रॉब्लेम असलो, तुका कसले पयशांची गरज असली, या वेळार देव तुका म्हणटा भिये नाका म्हज्या भुरग्या, भिये नाका म्हज्या चली, हांवें तुजी सगल्यो गरजो हांवें तुज्यो सगल्यो गरजो पावयल्यात, हांवें तुका सगळें बरें घडोवन हाडलां. ह्या वेळार तूं फकत म्हाका आर्गां आनी वागांडी आनी ह्या थोड्या दिसांनी तुका ती जी सर्विस तूं पळयताले, जी सर्विस तूं रावताले, ती सगळी तुजी सर्विस ती सगळी ओक्टी केल्या. कित्याक तुका सजमणी मेळल्या. तुका ह्या वेळार ती सजमणी मेळोन जी आडकोल असली तुका ह्या वेळार ती आडकोल पयस जावन आतां तुका सगळे देवाचे फावो जाता. आर्गां तुका Amen. 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 आयकात बरे भाशेन ज्या लोकांक ह्या वेळार हे भुरग्याची बेसांव जाय, म्हणजे दे वॉन्ट टू बी पेरंट्स. कितली जाणां हांगा आसात जी ताका हे बेसांव फावो जाय, कित्याक आमी ताचे पासून स्पेशल मागणे करता. ह्या वेळार आमी तुमचे पासून मागणे करूंक सोदता. म्हणटच तुम्ही मातशी इफ देर आर हस्बंड एंड वायफ टुगेदर, प्लीज कम टुगेदर. हांव नको आतां कोण हा तो, कित्याक म्हाका कांयच कोण हा कोण ना ते म्हाका सजमना, पूण तुम्ही मातशी म्हाका सांगात कोण हा हांगा. वी नीड टू प्रे फॉर एनीबॉडी. Just unmute yourself and just please identify yourself. म्हाका सांगात की पळय भाव भयणीनो, तुमकां देवाचें बेसांव जाय जाल्यार, तुमकां खरेंच देवाचें कितें सगळें तुमी मागणी करतात, पूण जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा की आमी मागणे करिना, हांव तुमचे पासून मागणी करूया की देव आतां तुमकां तें फाव कर म्हणून. ना, आतां तुमकां उतराची सजमणी मेळल्या की देवान आमकां बेसांनी बोलल्यान आमी फकत आतां एग्रीमेंट प्रे करपाचें आसा की जें देवान घडोवन हाडलां ते आमी फकत आमी आपणायता. एग्रीइंग टू दॅट ब्लेसिंग व्हिच इज ऑलरेडी देयर. पूण थोडी जाणां आसात ह्या वेळार ती देवा पासून जे मागणे म्हणजे यू वॉन्ट दॅट ब्लेसिंग तुमकां जाय, पूण ह्या वेळार पवित्र आत्मा आमकां एक सांगता, पवित्र आत्मा एक गोष्ट सांगता. तो म्हणटा तुका हे जे बोगसणे दिवंक जाय, हे बोगसणे दिवंक जाय तुज्या बायलेक, तुज्या घोवाक, तुज्या सासूमांक, तुज्या सासूपायक, तुज्या पायमांक, तुज्या बाक, तुज्या भयणांक, तुज्या शेजारीक. हे तुवें बोगसणे दिवंक जाय, तुवें दिवंक नाय म्हणून हे तुजें बेसांव ह्या वेळार ब्लॉक जाला. तुम्ही आयकतात? कोण तरी आयकता ह्या वेळार? भाव भयणीनो, देव आमची बेसांवनी ब्लॉक करिना. देव केन्नाच आमचे बेसांव, देव मोगाळ देव, तो आपलो पावस, तो आपले चोंदरी, तो आपलो सुर्या सगळ्यांचेर, वायटांचेर बऱ्यांचेर तो ओतयता. पूण जेन्ना आमी एकामेकाक भुगशिना, जेन्ना आमी एकामेकाचेर आड आसा, आमच्या पायमायचेर, आमच्या सासूमायचेर, आमकां सगळेंच वायटूच दिसता सगळ्यांचे, कित्याक आमकां जेन्ना आमी चिंता तो कोणाचे, त्या वेळार हे बोगसणे दिवंक ना म्हणून आमचे सगळे ब्लॉक जाला. देखून भाव भयणीनो, ह्या वेळार कोण जी कपल्स आसात मातशी बरोबर रावात, कित्याक ह्या वेळार आमी एक कितें म्हणटात ते फॉरगिवनेस मागणे, कितें म्हणटात ताका, बोगसणे दिवपाचे मागणे, आमी बोगसणे दिवपाचे मागणे आमी पयले केल्या आमी, आनी तेच्या उपरांत ये मागणे फॉर ऑल कपल्स वी विल प्रे. हात वयर काडाय बाय. डोंट फील शाय. Yes. Praise God. Praise God. Praise God. Come on, Cinderella. Raise your hand, Baba. Yeah, thank you. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. भाव भयणानो, आयकात बरे भाशेन, देव स्वर्गार आसा, पूण देव आमचे भितर आसा, पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. जेन्ना देव आमचे भितर आसा, पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, तो आमचे काळीज जाणून तो आमी कितली रावपाक तयार आसा, ताजे आपणावपाक तो पळयता. ह्या वेळार आनी ह्या वेळार फकत तुमचे हात वयर करात. तुम्ही दोगांय जाणां बरोबर आसात जाल्यार
या वेळार फकत ते मागणे आमी करूयात हे बोक्सणे दिवपाचे. तुम्ही मातशे अनम्यूट करात आणि म्हज्या बरोबर हे मागणे प्लीज करात या बरोबर. जेन्ना तुम्ही तयार आसात या वेळार आमी बोक्सणे दिवपाचे मागणे या वेळार करूया. Does anybody in this class, कोणी या क्लासीन आसा जो बोक्सण्याचे मागणे करूंक आमचे भाशेन बरे भाशेन करूंक जाता? या क्लासीन केन्ना केल्ले पूण कोण जाणो करपाक ते? Anybody would like to do that? तू कर रे ब्रदर. ओके आम्ही सगळी ज्या लोकांनी हात वयर केला आम्ही या वेळा आमचे दोळे बंद करूया. आम्ही जी गो बायलां आसात जाल्यार आम्ही हात बोट धरूया. आम्ही गो बायलां बरोबर ना जाल्यार आमचो गो कामाक जाला, बायल कामाक गेल्या जाल्यार नो प्रॉब्लेम. फकत हात भायर कर आणि समज की तू तुझ्या गोरकाराचो तुझ्या बायलेचो हात बोट धरताय म्हणून. आणि या वेळार आम्ही हे बोक्सण्याचे मागणे करूया. हे बोक्सण्याचे मागणे आमच्या सगळ्यांक करूंक जाता. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या जिवितांत आम्ही बोक्सणे दिनान तेन्ना आमकां सगळी आळपय जाता, आमकां देवाचे सगळे बेसां ब्लॉक जाता. देव आमचे ब्लॉक करिना, पूण जेन्ना आमी बोक्सणे दिना ते आमचे सगळे ब्लॉक जाता आणि आमकां देवाचे सगळे बरे आमकां फावो जायना. देखून ह्या वेळार गरज आमकां हे बोक्सणेचे मागणे करपाक. बरें, आमी दोळे बंद दवरया आणि म्हजे बरोबर तुम्ही मातशी व्हडल्या ताळ्यान हे मागणे करात. मोगळा बापा, आर्गां आणि वाखाणणी दिता. कित्याक तो मोगाळ आणि काकूतकार त्यो. मोगळा बापा, तुवें तुझ्या एकल्याच पुताक जेजूक या संवसारान धाडलोय. जेजू, तू कुर्सार गेलोय आणि तुवें मुझे मरण तू मेलोय. जेजू, हांव तुजेर बावाट दवरता. जेजू, हांव तुज्या उतराचेर बावाट दवरता. तुझे उतर म्हणटा जेन्ना जो लोक मुजेर आड गेला, ज्या लोकांनी म्हाका दुखयला, ज्या लोकांनी म्हाका त्रास दिला, आणि हांव तांकां बक्षिता. तू म्हाका बक्षिताय. पूण जेन्ना हांव तांकां बक्षिना तुय म्हाका बक्षिनाय. तुझ्या उतराचेर बावाट धरून या वेळार वो बोक्सणे दिना तो ओचम्या कडेन हांव उलयतां. जेजू, तुजेर बावाट धरून दिता ते आत्म्याकडे. हांव या ओत्म्याकडे उलयतां. जो म्हाका बोक्सूंक दिना. तू मेळ्या ओत्म्या हांव तुजे कडेन उलयतां.
तूं मेड्या तुका उलोयता जेजूच्या नावान याच वेळार म्हज्या जिवितांतलो भायर सर म्हज्या काजाऱ्या जिवितांतलो भायर सर म्हज्या फामिलींतलो भायर वच म्हज्या सगळ्या संबंधांतलो भायर वच आणि या वेळार तुझे बोगसणे म्हाका फावो जाता आणि बापा या वेळार आणि बापा या वेळार जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान म्हाका तुझे बोगसणे फावो जाता म्हाका जेन्ना हांव म्हज्या मायच्या कुसव्यान जल्मलो ते आयज पर्यंत हांव सगळ्यांक म्हज्या जिवितान हांव बक्षिता हांव म्हज्या पाय मायंक बक्षिता हांव म्हज्या भाव भयणांक बक्षिता हांव म्हज्या गोरकाराक गोरखांनीक बक्षिता हांव म्हज्या सासूबायक सासूमांक बक्षिता हांव म्हज्या आमिगांक आनी म्हज्या दुस्मानांक पासून हांव बक्षिता आनी ह्या वेळार बापा तुझे बोगसणे म्हाका फावो जाता भाव भयणीनो तुम्ही ह्या वेळार जे तुम्ही म्हणला ताजेर भावार्थ दोत्तात जाल्यार तुम्ही जेजूक तुका बोगसणे मेळला जाल्यार तुम्ही कितें म्हणटले जेजूक Thank you, Jesus. आम्ही जेजूक आम्ही आनी वाकाणणी दिवया व्हडल्या ताळ्यान आमी आर्गां 2-3 मिनिटां आर्गां आनी वाकाणणी दिवया आर्गां तुका जेजू वाकाणणी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू व्हडल्या ताळ्यान आमी वाकाणणी तुका जेजू तुका जेजू तुका जेजू तुका जेजू महिमा तुका जेजू जेजू दिन वासनी तुका जेजू तुका जेजू महिमा तुका जेजू आर्गां तुका जेजू तुका जेजू वासनी तुका जेजू वाकाणणी तुका जेजू तुका जेजू वाखानी तुका जेजू वाकाणणी तुका जेजू महिमा तुका जेजू तुका बापा आर्गां तुका जेजू महिमा तुका वासनी तुका आर्गां तुका बापा आर्गां तुका बापा महिमा तुका बापा ब्लॉक असले या वेळात कुठून येता वासनी जेजू ऐसा या वेळात तुझ्या काजारांची जिवितांत तुका फावो जाता आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका महिमा तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू वासनी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका वाखानी जेजू तुका जेजू
आर्गां तुका जेजू वाकांनी तुका जेजू वाकांनी तुका जेजू महिमा तुका जेजू थैंक यू थैंक यू जीसस आर्गां तुका जेजू वाकांनी तुका जेजू Thank you, Jesus. वाकांनी तुका जेजू Moima tuka Jesus. तुका जेजू आंगडा बापा हांव तुका आर्गां म्हज्या भाव भयणां पासत ह्या वेळार बापा तुवें योजिलाय सगळें जें बरें ह्या म्हज्या भाव भयणांक फकत तांकांच न्हय पूण तांच्या जनरेशना पासत तांच्या सगळ्या भुरग्यां भावां पासत तांच्या भुरग्याच्या भुरग्यां पासत आनी ह्या वेळार जी आळको आसली जे जे ब्लॉक आसले तांकां बेसांव भुरगे मेळपाचें हें तांकां ह्या आमच्या भाव भयणांक आमच्या भयणींक गोरबेज जावपाक जे ब्लॉक आसले ह्या वेळार तुटोन गेलां ह्या वेळार तुज्या नांवान बापा तुज्या पुताच्या नांवान बापा ह्या वेळार ह्या आमच्या भाव भयणांक तांकां हें बेसांव फावो जाता आर्गां तुका जेजू वाखाणनी तुका जेजू वाखाणनी तुका जेजू महिमा तुका जेजू ह्या वेळार बापा तुका आर्गां आनी वाखाणनी दिता की जे ब्लॉक आसले जे म्हज्या आमच्या भाव भयणांचे कुडीन जे त्रास आसले ज्या तांच्या कुडीन तांच्या कुडीन जे हे ब्लॉक आसले तांकां गोरबेज जावपाक तांकां ती भुरगीं जावपाक ह्या वेळार जी पिकोवणी तांकां फावो जावंक जाय ह्या वेळार तांकां ती पिकोवणी फावो जाल्या आनी बापा तुज्या पुताच्या नांवान ह्या आमच्या भाव भयणीक ही पिकोवणी हे बेसांव फावो जालां आनी आमी बापा तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता कित्याक ह्या आमच्या भाव भयणान तुज्या उतरांची सोजमणी घेतल्या ही सोजमणी तांकां मेळल्या की ती आतां ह्या वेळार बेसांव आनी बोल्ल्यान म्हणून आनी ती आतां तुका फकत ह्या दिसांनी जी फुडें त्या दिसांनी तुका फकत आर्गां आनी वाखाणणी दितली कित्याक तुवें सगळें बरें केलां तांच्या जिवितान आनी थोड्या दिसांनी ती ह्या जाग्यार येवन गोंयकी दितली की तूं इतलो तुज्या उतराक तूं घालतो विश्वासी म्हणून तुका आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू थैंक यू जीसस Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मोगळा बापा तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता कित्याक ह्या वेळार तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशी तुवें तुजी महिमा आमकां सगळ्यांक दाखयल्या तुवें तुजी महिमा ह्या आमच्या भाव भयणांक आनी आमकां सगळ्यांक जी आमी ह्या वेळार हाजीर आसा तुवें तुजी महिमा आमकां दाखयल्या आनी तुवें आमचे मागणे जे आमी तुज्या उतरान तुज्या पवित्र उतरा उदेशी पवित्र आत्म्या उदेशी केलां आनी सजमणी आमकां मेळल्या आनी तुवें आमकां सगळें फाव केलां देखून आमी तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता बापा जेजूच्या नांवान आमेन.